श्रीधर बाईचो 50वो वाडदिवस साजरो करता हें आयकून म्हाका जाल्यार खूब आश्चर्य दिसलें। कित्याक आमच्या म्हणजे बाकीचे जे तरणाटे भुरगे आहात तेंचे बरोबरीन चलपी तेंच्या विचारांनी चलपी असो मनीस 50 केन्ना जालो हो एक आश्चर्याचो एक म्हणजे सुखद धक्को म्हणूं येता आमकां। आनी राज्य नाट्य स्पर्धेन आमची रुद्रेश्वर युवक संघ पणजी ही संस्था दर वर्सा सहभागी जाता। हे संस्थे तर्फे एकदां आमचो विचार येयलो की एक वेगळ्या तरेचो दिग्दर्शक हाडचो। तेन्ना हांवें सांगलें की श्रीधर कामत बांबोळकराक आमी आपोवचो। तेन्ना खुबश्या जाणांनी विचार केलो की कोंकणीचो मनीस मराठी घेतलो काय ना दुबाव चडशा जाणांनी व्यक्त केलो। परत फोंडा टू पणजी येदे व्हडले डिस्टन्स तो कवर करून आमकां दिग्दर्शन करतलो की काय होय विचार येयलो। नाटक बसलें हांगासर, नाटकाक हांगा बक्षीस मेळ्ळें, महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेन नाटकाक बक्षीस मेळ्ळें, सांगीक आसलें। आनी त्याच वेळार जो रोल हांवें केलो त्या रोला खातीर म्हाका गोंया बरोबरूच अभिमान दिसता की ह्याच मनशान म्हाका ह्या मनशाक लागून म्हाका शंकर घाणेकर पुरस्कार जो अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिशद दिता तो पुरस्कार म्हाका मेळ्ळो। आनी श्रीधर बाईचो एक वेगळे तरेचो स्वभाव आसा। तो मनशाक प्रत्येक आर्टिस्ट जावं कलाकार जावं तो निमाणो पेंटर पासून आसूं त्या मनशाक पासून तितलोच रेस्पेक्ट दिता जितलो तो आपले बरोबरचे व्हडलो कितलो ग्रेट आर्टिस्ट आसूं आनी तेजे कडेन तितलेच बरे तरेन उलयता। आनी तेंचे भितर कॉन्फ्लिक्ट्स कितें आसत कितें जालें आसत चर्चा आसत कितें आसत ती श्रीधर बाईक मोकळेपणान आमी सांगपाक शकता। आपूण खंयच्या तरी विशिश्ट जातीचो किंवा विशिश्ट हेचो हो हांवें केन्नाच पळयलो ना। हो एकलोच मनीस असो हांवें पळयलो नाट्य क्षेत्रांत की जेणें आपूण कोण तरी वयल्या हेचो आपल्या समाजाचो किंवा हेचो केन्नाच म्हणजे शेकी मिरयली ना आनी दुसऱ्या भुरगे जे आसा ते कमी हेचे असो केन्ना विचार केलो ना। हो एक व्हडलो म्हणजे म्हाका जाल्यार एक कोणाकूय सांगता आसतना उल्लेख करता की ह्या मनशा कडेन पळयल्यार बाकीचे म्हणजे जात पात आसा की ना हो एक व्हडलो प्रश्न पडटा। आनी फायन आर्टिस्ट आसल्या कारणान नाटक बसयता आसतना किंवा नाटक वाचता आसतनाच हो मनीस विचार करता की सेट असो चलतलो। कित्याक खुबश्या वेळार आमी जे चेटूक केलें पुन्हा एकदां नाटक केलें चेटूक हें क्लोनिंगाचेर आसलें तर ह्या नाटकाचें सेट कसो आसचो हेचेर श्रीधर बाईन एक वेगळे तरेन इंटरप्रिटेशन केलें। आमकां सांगलें आमी चकीत जाले त्या खातीर थर्माकोल हाडप ते दीस रात आनी होच मनीस होच डायरेक्टर आनी होच नेपथ्यकार काय कितें असोय प्रश्न पडटालो की हे नाटकाचें नेपथ्य आसा नाटकाचो विशय असो आसा नाटकाचो स्वभाव असो आसा तेन्ना ह्या नाटका खातीर अशे तरेचें नेपथ्य जाय। हें श्रीधर बाईच्या रंगाच्या अभ्यासाक लागून तो स्वता फायन आर्टिस्ट आसल्या कारणान हें जालें। मागीर कलाकारा पासून नेपथ्य तांत्रीक बाजू आसा त्यो परिपूर्ण रितीन पावोवपा खातीर श्रीधर बाईक तोड ना आनी तेकाच लागून एक कोंकणींतल्यान आमचे कडेन मराठीन रुद्रेश्वर युवक संघा बरोबर काम करत आमी रुद्रेश्वर युवक संघाकूय यश दिलें स्वता यशवंत जालो मराठीन येवन। आनी त्या खातीर हांव रुद्रेश्वर युवक संघ जावं एक कलाकार म्हणून म्हजे तर्फे आनी तेच भाशेन बाकीचे हेर कलाकारां तर्फे श्रीधर बाईक देवान एक चडांत चड व्हडलें आयुश्य दिवचें आनी अश्योच नव्यो नव्यो योजना आसा किंवा कल्पना आसा त्यो तेंचे पूर्णत्वान येवपा खातीर देवान तांकां जी आमची नटराज जो आसा रंगभुमी जी आसा तेणें यश दिवचें इतलेंच